राजधानी पणजेत घेतिल्ले पत्रकार परिषदेत विश्वजितान नगर नियोजन खाते, भलायकी आणि जी सुडाचेर उलोवप केले। भूतानी, रईस मागूस आणि हेर कडेन जे चल्ला त्या सगळ्यांचेर कारवाय जातली अशेंय विश्वजिताचे म्हणणे। टीसीपी खात्यात मार्गदर्शक सुचोवण्याप्रमाणे जर काम जाता जाल्यार ते करपाक कितें हरकत आसा अशेंय विश्वजित विचारता। जेन्ना मंगलम सारखे कंपनी व्हडली कंपनीचे हांव बंद करूं शकता तर आनी भूतानी आनी कोणाक बंद करपाक कितलो वेळ लागतलो? पण कितें आहा की कोणी तरी पत्र व्यवहार तरी करूंक जाय। पत्रच कोण दिना, सगळे उलयता पण पत्र दी म्हणून सांगल्यार कोण पत्र दिवपाक तयार ना। एक स्टेटमेंट कर म्हणून हांवें ताका विनंती केली, बाबा पत्र दी, कितें आहा तें मागीर पत्राचेर हांव लक्ष घालून डिसिजन हांव घेवंक शकता। पण स्ट्रिक्ट हा, परत सांगता, रेस मागूचा व्हिडिओ मागीर व्हायरल जाता। अरे व्हिडिओ व्हायरल जाता अशें ताकी टाउन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान केला आनी कोणी टीसीपी काम चल्ले म्हणून लोकांच्या पोटात दुखतं, माहित नाही तुम्हाला? 2 वर्ष बंद होतं टीसीपी डिपार्टमेंट, 16B कोर्टात अडकलं होतं। लोक इन्व्हेस्टमेंट करतात, तुम्हाला नको? बरे घरं नको तुम्हाला, बिल्डिंग नको, बरे बिल्डिंग आलेले नको, गोव्यामध्ये जमीन कमी असल्या कारणाने व्हर्टिकल झाले नको, हे सगळं चर्चा मनोहर पर्रीकर पासून चर्चा झालेली गोष्टी आहेत। पण आज जर काम होतं, गाईडलाईन्स प्रमाणे काम होतं, काम करायला काय प्रॉब्लेम आहे? काम करून दे ना लोकांना जे काय करतात। तुम्हालाच बेनिफिट मिळतं ना, कोण लँडस्केप माणसाला बेनिफिट मिळतं, कोण मटेरियल सप्लाय करणाऱ्या माणसाला व्हायब्रन्सी मार्केटमध्ये येते, तुमचेच दुकानं चालतात। गोंयभर जी दोंगर कापणी सुरू आसा तांकां परवानगीच दिवंक नाशिल्ल्याचे मंत्री विश्वजिताचे म्हणणे। बेकायदेशीर दोंगर कातरपाची जी 950 प्रकरणां उक्ताडार आयल्यात तातूंतले एकाकूय कायदेशीर परवानगी दिवंक नाशिल्ल्याचे ताचे म्हणणे। 50 हिल कटिंग अँड इलिगल प्लॉटिंग, पण त्यांची लायसन विड्रॉ करता तुम्ही? दिवंकूच ना परमिशन। कंप्लेन एक 950तले एक परमिशन दिवंक ना। हय मागीर कितें ते कोणी दिला ते मातशें पळया, मातशी माहिती काडून तुम्ही इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिस्ट जावंक जाय, माहिती काडा। आनी ते भूतानी आसूं आनी फुतानी आसूं आमकां कितें आहा तें? आमकां काय कोणी काय दिवंक ना, आमचेर कोणी पुष्पांजली व्हावंक ना, ते हांवें भिवंक जाय म्हणून ते। आनी कितें हांवें हेका सांगलेलें, कोण तो आमचो वास, ताका सांगलेलें तूं एक रिटन रिप्रेझेंटेशन दी, तेजेर हांव बोर्डान घालून कारवाय करता समते। म्हाका काय इंट्रस्ट ना पर्सनल। जी सुडान सुरू आशिल्ल्या अंदाधुंद कारभाराचेर बेगीनूच ऑडिट करतले अशेंय मंत्री विश्वजिताचे म्हणणे। आमचे जी सुडाचो एक अकाउंट ऑफिसर, एक देसाय म्हणून कोणी ताका सस्पेंड केला आणि ते कितें जे अंदाधुंदी ते चलयला ते जी सुडान, तेजेर हांवें फुल फ्लेज ऑडिट घालपाचें ठरयल्लें आसा। हे ऑडिट ह्या तरेचे घालूंक जाय, कित्याक खंयचे प्रकल्प खंय बांदले आनी कितें बांदले ते प्रकल्पाचे काय आउटकम म्हाका कळना। खंय म्हणटा कोण म्हणटा लोक सबस्टँडर्ड, आनी म्हाकाच समजना कितें जाल्लें। आनी सगळ्या गोष्टी आनी टेंडर हांव मंत्री जावपाचे पयलीं दिल्ले आसा आनी हेजेर कारवाय जावपाची गरजूच आहा। जी सुडान जे कितें कामां आयज पर्यंत केल्या तेजेर हांव एक ऑडिटर आनी सीएजी कडल्यान बी ऑडिट करून घेवपाचो म्हजो प्रयत्न आसतलो। कित्याक म्हाका कितें आहा, हांवें काय कोणाचे टेंडर आनी काय दिव म्हणून कशें दिवपाचें बी काय सांगलें ना, म्हाका कोण 1 रुपया बी दिवंक ना आयज पर्यंत। म्हाका कितें ऑडिट करपाक, जे कोणी खाल्ल्या तांणी उत्तर दिवपाचें। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।